आम्ही हांगा फोंतायनेज सकल वयता थिंगा गाडयो रॉंग पार्किंग करून सारखे ट्रॅफिक जॅम करता. अनऑथरायज पार्किंग पळया खूंय गाडयो पार्किंग करता ते. आनी हे सायडीन हे पळय आतां पुलीस येवन थिंगासर थोड्यो गाडयो काडला. हे पळय हेका लागून सगळे ट्रॅफिक जॅम जाता. आयज न्यू इयर ह्या इयराचो लास्ट डे. आयज खूब ट्रॅफिक जाता हिंगासर. त्या खातीर आयज पयलेच प्रिकॉशन घेवपाक पुलिसीन सगळी तयारी केल्या की हिंगासर पार्किंग दिवचें ना म्हणून फोंतायनेज सकल. हे पळय पुलिस काय बोले ना हे फोंतायनेज एरिया हिंगासर पयलोच इश्यू जाल्लो फाटी. यो म्हणजे साहेब आयज तुमी फोंतायनेज दिसती पडले. कितें अरेंजमेंट आहा हिंगा आतां केलें तुमी? अरेंजमेंट म्हटल्यार ट्युरिस्ट खूब येयल्ल्या कारणान हांगा पार्किंग जाता आनी ताका लागून मातशें ट्रॅफिक फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मातसो ऑब्स्ट्रक्ट जाता. ताका लागून आमी थोडे जागे जे खंय ब्लॉक जावपाचे चान्सीस आहा पळय आमी अशें बॅरिकेड नाल्यार कितें अरेंजमेंट करून स्मूथ फ्लो एन्श्योर करपाक हें करता, ट्राय करता. आतां नॉन ऑथरायज हे पार्किंगूय करता आनी कंजेशन जाता हेजेर कितें एक्शन घेता? तेजेर आमी ताका आतां चलन ते गाडयेक ही गाडी ऑब्स्ट्रक्शन करून आमी ताका चलन दितले आमी. आनी त्या भायर आमी हांगा सुद्दां स्टाफ सांजचे सुद्दां हांगा स्टाफ घालतले. हांगा म्हण तूं कजिनो कडेन मिरामार NIO खंय खंय ट्युरिस्ट फुटफॉल आसतलो थंय आमी स्टाफ घालून आयज आमचे अरेंजमेंट केल्ले आहा आमी. मेन हेका न्यू इयराक ट्रॅफिक म्हणजे ट्रॅफिक स्मूथ दवरपाक लागून. आनी फोंतायनेज चड जाता कितें हो मेन एरिया जाता. हांगा ट्युरिस्ट येयल्ले येता हांगा फुटफॉल हांगा ट्युरिस्टाचो बरो आसता. ताका लागून मातशें हांगा कंजेशन इन द सेन्स हांगा मुवमेंट आसता. ताका लागून आमी स्टाफूय घालून हांगा सद्या डिप्लॉयमेंट केल्लो आहा स्टाफाचो. आयज हिंगा स्टाफ आसतलो डिप्लॉयमेंट आसतलो. थँक्यू. हे पळय बॅरिकेड्स काडून दवरले हिंगासर कित्याक हिंगा जेवन येवन हिंगासर सगल्यो गाडयो पार्किंग करताले आनी फ्लो येयनासलो गाडयेचो आनी पणजे सगळी ट्रॅफिक जॅम जाता. त्या खातीर ह्या आतां PN सांगलां की आख्खे पणजेक आयज जे नॉन ऑथरायज पार्किंग आहा तितले गाडयो उखलून व्हरतले आनी तांकां चालान दितले म्हणून. म्हणजे करून ह्या सायडीक ते फ्लो हे पार्किंगेक अनऑथरायज पार्किंग गाडयो हे पळय हे सारखे कंजेस्टेड जाता पळया. दोन्ही सायडीन गाडयो पार्किंग केला आनी गाडयेचो फ्लो वचना. पळय पुलीस ट्रॅफिक तशेंच ट्युरिस्टांकूय वचपाक येवपाक हिंगा सारके डिप्लॉय केल्ले आहा. अरे पळय वयना क्रेन येयली.
क्रेनू येयल्ली आहा पूण ती त्या वेळेस ती ड्रायव्हर येयली तिकासोर काडपाक गाडी रेंटाची दिसता म्हाका ती बरें रेंटाक घेवन येयली. परत येवच्या पयले पुलीस थिंगासर येयले आहा सदांच थिंगा ट्रॅफिक जॅम जाता. आयज पुलीस सगळे अनऑथरायज कार्स आहा पार्किंग ऑन द रोड सायड तितल्याकूय तालाव दिता आनी उखलून वता पळय क्रेनी. ही माझी नो पार्किंग बोर्ड लायिल्ले आहा फोंतायनीस देंवतेर हे सायडीन. बाय हिंगा पार्क केल्ली आतां ही गाडी ताका लागून सगळे ट्रॅफिक जॅम जाले. किलो तालाव आनी पुलिसाची काढलेली ट्रॅफिक जाम जालें. हय पळय आतां पळय बस येता तेन्ना पळय कितें जाता प्रॉब्लम. ती काडपा जाय रे. वेर बाईक दिया लापात आहे गाडी आमच्याकडे गाडी
आता बरें जालें. सांग प्रॉब्लेम कितें जाता तेका. अशें न्हू. ओके ते तुमी हिंगासर रावता ह्या फोंटेनेसेचेर एरिया आनी पार्किंगाचे कितें इश्यू जाता तुमच्या इथले. सध्या कितें आसा टुरिस्टूय वाडलेलो आसा हांगासर आनी प्रॉपरली कोणूच पार्किंग म्हणजे कायदो मोडून सगळ्यान पार्किंग करता. म्हणजे ज्या जाग्यार हे एक्चुअली सारको बारीक हे जागो सारको नॅरो आसा आनी गाडयो हांगासर स्मुथली वचूंक मेळना. कारण कितें आसा दोनाय सायडीन हांगासर पार्किंग करता जे बेकायदेशीर आसता. कळ्ळें न्हू. सो म्हाजे हितून कितें आसा हांगासर कितें तरी एक तरी डिवायडर्स जावं कितें तरी अशें पोल्स परमनंट घालून तर एक सॉल्युशन करूं शकता. आनी कोण करता न्हू तांकां फायनूय हे तांकां लॉक फायन घालून जाय. तर आयज पुलिसेन इनिशिएटीव घेतला बरी केलें. इनिशिएटीव जे हय आयज केल्या ती बरी आसा. पण कितें आसा सद्या तर सदांच तर पुलिसीन जर एक लक्ष घालें न्हू जाल्यार चड बरें जातलें. कित्याक हांगासरल्यानूच मेन गाडयो भायर सरता ते ह्याच रोडांतल्यान सरता न्हू. सो एक स्मुथनेस आसा पळय तो ब्लॉक जावन उरता. आतां ह्यो बसी सुद्दां स्टार्ट केल्या. एक बेस्ट एक हे ऑप्शन लोकांक हे. पण हांगा पावना फुडें हे बस ब्लॉक जायना फुडें फाटल्यो गाडयो सगळ्यो ब्लॉक जावन उरता. सो हेज्या खातीर म्हाका दिसता स्ट्रिक्टली ब्लॉक कित्याक जाता हिंगा टर्न घेवंक पार्किंग आनी हे त्या खातीर ते ब्लॉक हो फूल चर्च टू कोर्टीन सुद्दां न्हू हांगासर म्हाका दिसता पार्किंग प्रॉपरली पार्किंग करना न्हू ते थंय एक्शन घेवंक जाय कितें तरी. थँक्यू. आतां तुमी आयकल्ले हिंगाचे रेजिडेंट्स त्यांनी कितें कशे परी सांगले की तांकांय कितले डिफिकल्ट जाता भायर भितर सरपाक. जे ट्रॅफिक अनऑथरायज पार्किंग करून हिंगासर दवरता आनी ट्रॅफिक फ्लो बंद जाता. आनी हो जावन असो मेन हार्ट पणजेची जी सगळी ट्रॅफिक हिंगाच्यान भायर सरता फ्रॉम चर्च टू पणजे भायर सरपाक. हे पळय हे सायडीन हय